फोंडचे भाटवळवय हांगच्या पारंपरिक मानशेचे घाण्णो काढून मानशेक दारा बसयली। हे मानशेक उत्पन्न कांयच ना, मात वांयगण आनी शेतां रोवपा खातीर उदकाचो स्त्रोत संतुलित राखपा खातीर दर वर्सा मानशेचो घाण्णो काडटात आनी दारा बसयतात, अशें मानशेचे अध्यक्ष गिरीश नायक हांणी सांगलें। आज आम्ही हांगा गांवचे तरणाटे जे स्वखुशीन आपयल्या उपरांत येयले आनी घाण्णो काडपाचें काम चल्लां हांगा। हांगा कसलोच खर्च आमी करिना, एकामेकाच्या पालवान आमी हें काम करता। एक उलो मारल्यार पुरो। आयज हें काम घाण्णो काडपाचें चालू आसा आनी त्याच बरोबर दारां लावपाचें कामूय चालू आसा, जेणे करून पावसान उदक चड भरचें ना जावं कमी जावचें ना। पावसाचो उदकाचो जो सोर्स आहा तो संतुलीत उरतलो, इतलेंच। हो घाण्णो काडपाचो दारां लावपाची जवळ जवळ आमी ही आमच्या पयलींची पिळगी कितली वर्सां जाली ती नको, जवळ जवळ म्हाका दिसता 150-200 वर्सां जातली। ह्या घाण्याक लागून वयली शेतवड आसा ती पिकयताले, वांयगण आनी सर्त दोनूय शेतां पिकयताले। पूण सद्या कितें आसा, सगळे कडेन शेतपडंग आसा आनी कोणूच रोवपाचे भानगडीक पडना। मुख्य कारण म्हणजे शेत परवडना। सरकार कितें सांगो हें करा तें करा, पूण शेती कशीच परवडना। जो कोण म्हाका शेती परवडता आमच्या गांवची ती करून दाखोवची, हांव तेच्या बरोबर येता। ना, ह्यो घाण्णो घालपाची फळयो जावं दारां जी आसा ती आमचे स्थानीक आमदार, जे मागीर खंयच्याय पक्षाचे आसूं, पयलीं आमकां दिपक ढवळीकारान दिल्ले, मागीर दिपक ढवळीकर सद्या ना, गोविंद गावडे आमकां दिल्लें। त्या प्रमाणे आमी तांकां अप्रोच जाता आनी आमची जी कितें डिफिकल्टी आसा ती आमी तांकां सांगता। हे मानशेक इनकम 0% आसा, कांयच इनकम ना। देखून आमकां घाण्णो काडपाक फळी जावं आनी कितें करपा खातीर म्हणजे पयशांची खूब अडचण जाता। तरी पूण आमच्या गांवचे तरणाटे आहा ते समजून घेता, एकामेकाच्या आदारान काम करता, जाय जाल्यार कॉन्ट्रिब्युशन काडून हें काम करता। देव बरें करूं।